कितले मीटर वयले तुमगेले? सगळं 17 मीटर ते 17 वयले तो हरको सारको सांगतालो. आनी कितल्यांक कळ्ळें तुमकां मागीर काड? चडशे आमकां ते 12-20 सुमार कळले. ते पायप ते उदक व्हांवूंक लागले पळय तेन्ना ते आमकां कळ्ळें, ना आमकां कांय कळपा न्ही ते. तो पिकेन उठ्ठगीर ते मागीर ते पळय जाल्यार तेन्ना समज तेन्ना तो उठलो थंयच्यान देसाय. त्याने मागीर ते केलें, त्याने मागीर करता तेगे ते ना हेगे वटेन आमी तें चेक केलें सगळें. इलो कूड कट केला हो इतलो तो पळय पळय मरे कशें करून रान करून दवरलें. अरे हांवें विजयाक सांगलो, विजयान ते हेका सांगलो कोणाक कावन्सिलर आहा ताका सांगता विजयान सांगलें कावन्सिलराक, विजयान सांगलो ऑन दी स्पॉटच सांगता अरे धाड ताका कोणाक धाड म्हणून सांगलें विजयान. वा कावन्सिलर धाडोकच ना ताकी सांगताले का 2-3दा सांगलो. उदकाचे मिटर चोरून व्हरले चोरांनी आनी हांगा लायट ना, हांगा झाडां बिडां आसा सो चोरांक येवपाक बी बरें पडटा. आनी काराचे एकाक सुमार ही गजाल घडली. कितले सुमार वयले मिटर आमगेले 16 सुमार गेले. हांगा सद्या झाडां बिडां खूब वाडलेले आसा आनी लायटींग म्हणल्यार एक लायट घालतकीर म्हणल्यार परत येना लायट. एक फावटी लायट घातली न्ही ती लायट आसता थंय आनी 4 दीस चलता मागीर ती बंद पडटा. आनी इवन जी मेन रोडली स्ट्रीट लायट आसा पळय तीच चलना. सो चोरांक इजी जाता की भितर येवपाक आनी हें करपाक. आतां पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूच सेफ्टी ना जाल्यार कशें. आनी कंपाउंडूय ना हांगा खंय ते सायडीन ना हे सायडीन कंपाउंड ना. पण आतां पुलीस कंप्लेन बी केले ना करूं ना अजून आतां करतले.